not willing to waive down interest. आता इंटरेस्ट पार्ट जो आसा पळय न्ही, आतां फायनली जे आमी बँक जे लोन्स दिता ते आमी जे डिपॉझिटरा कडल्यान जे आमी पयशे घेतात तेच आमी लोनी म्हणून घालतात. तर डिपॉझिटराक फाल्यां आमकां इंट्रस्ट तो पे करपाकूच जाय, तो आमी ना म्हणूंक शकना. आयज समज आमी जर लोनाचे समज जर आमी जर इंट्रस्ट माफ केलो जाल्यार आमकां बँकेक खूब प्रॉब्लेम जातलो. द बँक वील सफर लॉसीस. जर आमकां सरकार सांगता की ह्या 3 म्हयने तुमी इंट्रस्ट समज जर माफ करा म्हणटा जाल्यार आमी जे लॉसीस जे सफर जातले ते लॉसीस भरून काडपा खातीर आमकां सरकारान कितें तरी आमकां तेर फायनान्शियल पॅकेज दिवची पडटली बँकांक, नाल्यार बँकांक किंवा कॉपरेटीव सोसायटींक तेर खूब त्रास जातलो. Sir, as of now, what are the best options that a bank can think of म्हणजे सध्याच्या टायमाचेर? एज ऑफ नाव जे सांगलें की आतां रिकवरी सद्या तर सगळी ठप्प जाल्ली आसा. म्हणून जेंकां शक्य आसा त्या लोकांनी त्या कस्टमरांनी आपले इन्स्टॉलमेंट्स रेगुलर भरचे इतलीच हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां.